आता पळयले आमी माडांचे बी बरे बरे नाल्ल किंवा आडसारा ही खाता. कोण प्राणी कोण खाता हो नक्की? हो, हेका आमी गांवठी भाशेन शेकरो म्हणटात. तेका कितें व्हडली चानी अशें म्हणटात. हां. दिसाक केन्ना असो येता तो? दिसाक ते सकाळचे येतात. हांगा एक 6-7 जाण आसात आणि 6-7 जाण. भाटवार भोंवतात ते आनी खायत रावतात. आणि तिचेर काय एक्शन घेना आता कृषी खाते म्हणूया एग्रीकल्चर? आमी एग्रीकल्चरान कृषी खात्यान गेल्ले. कृषी खातें म्हणाले ते आमचें काम न्ही, आमी तुमकां हेचो वन अधिकाऱ्याचो नंबर दिता. हां. मागीर आमी तेचे कडेन गेले फॉरेस्टा कडेन. फॉरेस्टान आमकां कितें सांगलें, हे इतले वयर हायटीक म्हणून आमी आमचे ते पिंजरे बसूंक शकना. हां. ओके कित्याक ते पिंजऱ्यांनी येवचे ना म्हणून, आनी पिंजरे आमचे वयर इतले झाडार बसूंक शकना. ओके. शेकरो कितलो आसता? लांब काय कितली सायज आसता जवळ जवळ एक अर्ध मिटर असो, एक हातभर तरी आसता तो आसता? बरोबर. हां. ओके ओके ओके. आणि दुसरें म्हटल्यार आमी जेन्ना हेजे कडेन गेले पळय फॉरेस्टा कडेन, तांकां आमी कितें सांगलें, महाराष्ट्रान एज इट इज सेम प्रॉब्लेम आसा. पण महाराष्ट्रान कितें करतात, ते गव्हर्मेंटाचे जे येता वन विभागाचे ते रेस्क्यू करता. म्हटल्यार ते एअरगनान मारता गुळी आणि तेतून कितें तरी घालता, ते बेशुद्ध जाता. आणि अर्ध्या वरा भितर परत ते जाता. तेजे पयलीं ते पिंजऱ्यान घालता आनी व्हरतात. व्हरतात. अशें तरी तुमी कितें तरी करूंक जाय म्हण सांगलें. उपाय योजना करूंक जाय सर.